विश्व कोंकणी केंद्राचे पदबादोरी कार्यक्रमाक तुमकां सगळ्यांक हांव स्वागत करता सर. मनीस म्हणटना ताका तागेल्या जिवनाक एक उसिराट जावका, वार घेवका, तशीच पोट्टा खातीर आहार जावका आनी आंग दांकोक नेसाण जावका. हांतो आमी वार कांय आमकां कसले तोंदर ना आशिल्ली तशीची भायर दाखोवन घेतात. जाल्यार आहार आमकां आशिल्ली तशीच घेवच्याक जायना. भारी एक सीमित जावन आमी आमगेले फलवस्तू खावेत, तशीच दूद असल पुराय द्रव्य आमी सेवन करूं जाल्यार खंयचे एक सम आमकां मेळटा जाल्यार आमी तें सिज्जोचें काम करता येता. हाका आमकां रांदप करचें म्हणटात. रांदप करचें एक रांदपाक कूड आसता चेडावत घरांत. तशीच रांदप करच्याक हुंसाणीक उज्ज्याचे एक रांदणी म्हूण आसता. रांदी पॅड म्हूण आसता. आनी हे रांदणेंतू आमी आहार तयार करता जाल्यार आमकां आयदनाचें अगत्य आसा. तशें आमगेले खावचे जेवचे ह्या विशयार एक व्हड प्रक्रिया आसा. आनी ह्या प्रक्रियेंत रांदप करचें आयदनाचें पात्र भारी व्हड जाता. कसो पुराय आयदन आमी उपयोग करताची आमी आयकलाची आर्याल काला देखून जेव्हा मोहेंजोदारो असल नागरिकते तो आमकां दिसून आयला. मनीस मातयेचें आयदन उपयोग करतालो. मातयेचें आयदन आनी फातराचें आयुध असल पुरो उपयोग करतालो. आतां पळयतना मातयेचें आयदन आमगेले मूल जावन तें बुडकुलो आसतालें. बुडकुलो म्हणटना आमगेले शिता बुडकुलो आनी उदकाक भरून दवरूंक बुडकुलो आनी उदक बांयन दाखोवन हाडचे खातीर आमगेलो कळसो म्हूण आसतालो. हे आमगेले मुखार आसचे दोनी एक बुडकुलो आनी ताका आमी मडकी म्हणटात. स्वल्प तातूंत आकारांत व्यत्यास शिवाय ताजें काम एकची. चेडावत हुनुदाक करच्याक न्ही जाल्यार शिताची प्याज करच्याक असल रांदय करच्याक तरकारीक हाका पुरा आमकां बुडकुलो आनी मडकी उपयोगाक येताले. कळसो म्हळ्यार उदक बांयन दाखोवन हाडूंक आनी तें हाडलेलें उदक घरांत एक स्वल्प वेळाक आमकां दास्तान करूंक आशिल्लें. हाजे वांटो मागीर बालदी म्हूण आयलें. बालदीक एक अशी एक वृत्ताकाराची एक हिडी आसता. तातूंतल्यान आमी उबारून तें उदक जेवो द्रव जेवो कसलेय जाल्यार आमगेल्या बोरी जेवणांत सारकी अनेकी सगळें व्हरच्याक जाता. हें पुरा साध्य जाल्लें कशें म्हळ्यार आमी मातये दाखोवन मागीर लोहाक आयले. मुख्य जावन आमगेले ते कालार आदी काला दाखोवन आमगेले मध्यंत आशिल्ले ते आयदनाचे लोह म्हळ्यार ते लोखंड म्हणटात ते आशिल्ले तांब्र न्ही तांबे न्ही जाल्यार कंचो कांच म्हणटा आमी आनी पित्तळ हित्ताळ हे अशे विंगड विंगड नमुन्याचे ते एक मिश्र लोहांनी आमी भारी चंदाचे एक ताका आकार दिवन आमकां जावक जाल तशी उपयोग करूंक आमी सूर केले. तशी कळसो आशिल्लो मागीर त्या कळशे दाखोवन साल आमगेल्या हातान तोची उबारून वचच्याक तांबियो म्हूण आयले. तांबियांत विंगड विंगड आकार आयले. ताजे वयर चिरणीक पुरो सोडोवचे सूर केले. तशी तें एक अलंकारीक आयदन जावन मागीर मुखार आमी पळयतात. देवाक कसले दिवचे आसता रे पोळेरू असो पुरो येता. आतां आमगेल्या रांदपा कुडाचेच आमी पळोवचें आसल्यार संद आयदनाक आमी गुळिंब म्हणटा. गुळिंब मागीर ताजे नंतर उर्वळी म्हूण येता. उर्वळी म्हळ्यार ताजे आकार ताका रुंदची तळपाय आसता. ते हल्ल्यार दवरल्यार आनी वयर स्वल्प सपूर आसता आनी रुंद आसता. तोंडय रुंद आसता. दौल घालून तातूंत समज आमी भरसूक अशें पुरो जाता. आनी दटाचें आसता. सुलभ होऊन
सुमार वेळो तांचो खंयचे एक आमी द्रव पदार्थ तयार केला रे तांत सुमार वेळो व्हरता. तशी चरबी म्हणून अनेक आकाराचे एक आमगेले वेसल हें जाल्यार आयदनां आमगेल्या उपयोगांत आसा. आजिकय आमकां विंगड विंगड आकाराचे हांव आतां सांगलेले थोड्याचे मस्त नमुन्याचे विंगड विंगड आकार विंगड विंगड उपयोगाचे आयदनां आमगेले मध्यंत आसा. हे आयदनाचें नांव आनीकय आमी उडगास दवरया, उडगास कोरया आनी आमगेल्या नित्य उपयोगांत हे शब्दांक उपयोग करया म्हणटची आयचे पदमाधुरी कार्यक्रम अंती करतात. नमस्कार.